सुरुवातेक गीत गाऊया. डे 16, पेज 8. डे 16. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुन्याच्या क्रिस्ताची कृपा देवाचा मोह आणि पवित्र आत्म्याचे गोड तुमचे सोने असो. आजच्या सेवा धर्माचो विषय इस्त म्हणल्यार देवान आमचो मसेस आमचो सुरवंदार ह्या क्रिस्ताक कोण बाबाता ताका स्वताच चिंतून रावलो आनी आमच्या दुखान भुरग्यांनी ताचे ताणें क्रिस्ताक कोण केलो. आमी क्रिस्ती पावाती क्रिस्ताची फाटलां घालून त्या क्रिस्ताची कोण घडोवन घेवन ताका समजून दिसान दीस ताच्या एकवटान वाडत वचून आनी आमच्या उद्दांतान आनी कोर्टांतल्यान क्रिस्तांत परगटोवन त्या पवित्र दिसाचे निमतान आमकां देवाची कृपा मागूया. आयज साद्या काळाचो 24वा आयतार आनी तूं क्रिस्त ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता. आमी ल्हान दोतोरीकदार वाडत वचो पर्यंत जेजू बाबतींत वाचता शिकता आनी जेजू कोण तो आमचो पर्सनल जबाब आमी दिवंक पडटा. होच प्रश्न जेजून केलो शिसान केलो लोक म्हाका कोण सोदता. आयज होच प्रश्न जेजू दर एकल्याक आमकां करता तूं म्हाका कोण सोदताय. आनी आमचो पर्सनल जबाब खासगी जबाब मागता. ह्याच जेजू आयज जेजू कोण करता आमकां जबाब दिवपाक. आनी दिसाचे बेगीन आमचीच इन्वेस्टां लागून दर एकल्याची पासत मागया. जाणी मागूंक लायला तांचेय पासत मागया आनी पातकी म्हणून करून देवाचे आनी प्रकाराचे ह्या वेळार ऑप्शन मागया. देवाची जाणकाय आमकां सापडटा आनी ताचे येवजणेचो आमच्या भाव घेवंक जायना. तरी देवान आपल्या उतरांतल्यान आपली जाणकाय आनी येवजण
पातकां वचून आमकां सासणाच्या जिविताक लागून मोहिमा देवाक सगळी प्रार्थना. देवा सर्व वस्तूंच्या रचणारा आणि सांभाळणारा आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सगळ्या काळजात तुजी सेवा करून तुजे मोगसणे जळोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवयी जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. ह्याच प्रवादाच्या पुस्तकाबरोबर सोबेस्परा दरम्यान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार कोणते बोव करूंक ना. कोर्सुनूच हांव वचूंक ना. म्हाका मारतल्याक हांवें म्हजी खाट दाखयली. म्हजे खाट पुसतल्याक म्हजे खोले दाखयले. म्हज्यो देडण्यो उरताले आनी म्हजे तिपी उडयताले तेन्ना मोल्यान हांवें म्हजें तोंड दाखोवंक ना. सोबेस्पोर म्हज्या आदाराक येतात. त्या पासत हांव बेमानाची कोपा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव म्हजें कोणचोना म्हूण हांव बरें जालें. म्हाका न्हीद करून दिता तो हांगा लागींच आसा. कोण म्हजें घराण्यो करता जायत पळय जाल्यार बरोबर निधी सोबे मुखार वचुया. कोण म्हजें आड तक्रार करता जायत तो ताका म्हजेशी येवंक दी. दोनी सोबेस्पोर म्हज्या आदाराक येता. कोण म्हजें कास्तीचें फर्मण मारून फुडें सरतलो? देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतले. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतले. सर्वेस्पराच्या मुखार म्हजें काळीज कोंडा. कित्याक म्हजी विनवणी ताणें आयकून घेतली. हांवें ताका उलो मारलो त्या वेळार ताणें म्हाका रोखडोच कान दिलो. जबाब. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतले.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हाका भावार्थ आसा अशें कोण एकलो ना, पूण कोन्यांनी तो आपलो भावार्थ दाखयना जाल्यार त्या उपकारान हो भावार्थ ताका तारण घेवंक शकता. एक भाव भयण वेगळी भोंवता आनी ताका स्पॉटाक ग्रासता आनी तांकां तुमचे मदलो कोण एकलो अशें म्हणटा म्हूण सजमा. संवसार वचार गोरमेंट कितेंय आंगाक घालात आनी व्हड जिवार, पूण ह्या तुमच्या कुडीच्या वर्साक तो पावना जाल्यार त्या उपकारान भावार्थ्या विशीं अशें घडटा. कोण्यो ना जाल्यार भावार्थ मेळना. घोडे कोणी म्हणून एकल्याक भावार्थ आसा, दुसऱ्याक कोण्यो आसा. तूं कोन्या बेडे तुजो भावार्थ म्हाका दाखय आनी हांव कोन्या वरवीं म्हजो भावार्थ तुका दाखयतलो. देवाचें उतर हें. जेजू, तुजो कुडीर सगळी म्हजी आशा. तुजे खातीर उत्सार मेला म्हाका संवसार. तुजेच खातीर हांवूय संवसाराक मेला उत्सार. Sorve tutte Marco Padre Gesù Cristo Gesù Gesù ci सांग घेऊन फिलिपाचे शेजारच्या प्रांतात पडटा त्या गांवांनी भायर सरून गेलो आनी वेताना आपल्या शिसांक ताणें अशें विचारलें, लोक म्हाका कोण समजता? तांणी प्रतिपालन म्हणलें, थोडीं जाणां स्नान जातार सुवा, हेर एलिशा, दुसरी प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटा. तेन्ना ताणें तांकां विचारलें, तर तुमी म्हाका कोण समजतात? पेद्रून जबाब दिवन म्हणलें, तूं क्रिस्त. तेन्ना आपणा विशीं कोणाकूच सांगिनाकात म्हणून खरोय ताणें तांकां हुकूम केलो. मनशाच्या पुतान जायते उलोवंक जाय, जाणट्यांनी, बरोवप यात्रिकांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताका भायर रावंक जाय आनी जिवेशी मारूंक जाय आनी 3 दीस जातूच तो परतून जिवंत जावंक जाय म्हूण तो तांकां शिकोवंक लागलो. हें ताणें उटी सांगलें. तेन्ना ताका कुशीक व्हरून पेद्रून ताका उलोवंक लागलो. पूण ताणें येवन आनी आपल्या शिसांक पळोवन पेद्रून बोबाड केली म्हणून मोशे पाटी सर सयताना तुका देवाच्यो न्हय वगोन मनशाच्यो वस्तू आवडटात. लोकांक आनी आपल्या शिसांक बरोबर आपोवन जेजून ताका म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करची कशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. आपली जीण सांबाळून सोदीत तो मनीस ती उगडायतलो. पूण म्हजे खातीर आनी शुभ वर्तमाना खातीर आपलें जिवीत उगडायता तो मनीस तें सांबाळटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
बाबा आयचे शुभ वर्तमान 3 भागांनी आमी वांटून नियाळटा. पयलो भाग पेद्रो जेजू एक मिसाया अभिषेक मागलो क्रायस्ट हे भाशेन उद्गारता. दुसरो भाग जेजू आपूच कश्टावून मरून पुनर्जीवन जातलो अशें म्हणटा. आनी तिसरो भाग जातलो जे कोण जेजूचे शीस आसा तेवूय कश्ट वतले तांकां एक गोश्ट आसा म्हणून जेजू सिद्ध करता. हालींच संवसारांत नवेश्वर ही ऑलिंपीक जाली आनी तातूंत बाबडो एकलो जो जाका इनाम मेळ्ळो धांवपाचे हे स्पर्धेंत ताची इंटरव्यू वो ताचे ताणें विचारलें तेन्ना ताचे फिलिंग्स ताचे भितरलो अनुभव कितें काय म्हणून तेन्ना ताणें म्हणलें म्हाका हे ट्रेनिंग करतना जायतो कश्ट पडलो. कांय फावटी क्रॅम्स येताले पांयांक, कांय फावटी धांवूंक आगोड लागताली, कांय फावटी ही प्रॅक्टीस करतना जायतो घाम मारूंक पडलो. पूण म्हणटा जेन्ना जैत मेळ्ळें तेन्ना इनाम फावो जालो तेन्ना हें सगळें फाटीं उरलें. ताचेर आनी विसर पडप ना, ताचेर आनी सुटी वचूंक ना, विसर पडप. बाबडे आमच्याय जिवितांत आमी हांगासर जियेतना सगळ्यांक आमकां कश्ट आसाच. आनी हे कश्ट ह्या संवसारांतले जेन्ना आमकां सर्गीचो मुकूट मेळटलो तेन्ना ह्या कश्टाक जे आमी आतां जिवितांत अनुभवता ते कांयच ना कशें दिसतलें. कित्याक क्रिस्ती मनांत आमी तें पळयत जाल्यार क्रिस्ती मनांत आमी सोशीत जाल्यार देवाचो इनाम ते आमकां वाडटा. आनी आयची वाचपाक लागलो हेंच आमकां उलयता आमकां 3 भागांनी वांटून आसा. पयल्या भागांत पेद्रो जेजू मिसाया म्हणटा. 2 वर्सां हे अपोस्तल जेजू बरोबर आसले आनी जेजू जाणा जावन आसले तांचें कन्विक्शन कितें. कोणूय एके टिचरीक आपल्या शिकयतच भुरग्यां लागचें ती कितें समजलें तें जाणा जावंक शकता. हेच भाशेन जेजू शिकनाक आपले सांगले उपरांत सगळे वचोडयाक लागले केल्या उपरांत लोक म्हाका कोण असो करता असो प्रश्न तो करता. जेजू खरोच नासले बाबडीलो जाणा जावन तो कोण पळयलो तो जाणा आसलो. देवा कडसून तो आयलो, देवाचो शब्द तो देवादार आयलो, मनीस कसो संवसारांत आयलो जेजू जाणा आसलो. तरी आसतना ह्या शिसाचें कन्विक्शन कितें तें कितें समजलें. तेन्ना तातलो पेद्रो म्हणटा तूं मिसाया देवान मागलो. पेद्रो तितलो शिकून आसलो पूण ही जाणवाय खंयची जाल्या पवित्र आत्म्याचे कृपेन हो जबाब तो दिता. जेजू खुशाल जालो कितें तरी तें समजलें. पूण रोखडोच दुसरो भाग आमकां सांगता जेजू म्हणटा हांव कश्टलो, हांव मरतलो, हांव पुनर्जीवन जातलो. हें पुनर्जीवन जातलो म्हणटा तें आयकून पावूंक ना. रोखडेंच एके भाशेन तांचो समज आसलो तो वेगळोच जालो. आमी जाणा केन्नाय सकाळीं उठूनच दीस उजवाडटा तेन्ना वत येता आमकां बरें दिसता सगळो आयचो दीस बरो जातलो म्हणून. पूण जेन्ना दनपार येता आनी खूब आयके भशेन चड जाता आनी पावस पडूंक लागता आमी म्हणटा सकाळींच बरें आसलें, आतां कितें जालें. वेदर सगळेंच चेंज जालें, आजचो दीस बरोसो येतलो दिसतालो. शिसाच्या जिवितांत अशें कितें जालें. जेजू मिसाया म्हूण सांगलो सगळें खुशाल जालें. रोखडेंच जेजू म्हणटा हांव मरतलो, हांव कश्टावतलो, हांव मरतलो. हें तेंच्या मनांत वचना जालें. कित्याक जेजू राय कसो मिसाया कसो रोमकाराचेर अधिकार करतलो तांकां सगळ्यांक जिगांत चडोवन हाडटलो अशें मन तांचें जालें. जेन्ना जेजू म्हणटा हांव मरतलो तेन्ना
तांच्या मनांत वचना आनी हेका लागून पेद्रू कुशीन व्हरता ताका आनी म्हणटा हे ते उलोवंक फावना असलें तुका खबर आहा तूं विसराया आनी बाबडो जेजू पेद्रू सयताना अशें म्हणटा पेद्रूची नदर बाबडीचो संवसारांतली आसली जेजूची नदर सर्गेची एकदां खंय एक अमेरिकन ट्युरिस्ट पोलंडाक गेलो आनी पोलंडाक गेल्या उपरांत थंय एका रबाय ताका मेळ्ळो ताच्या घरांत गेलो तो रबाय ताच्या घरांत आनीक कांय नासलें एक कुडीर ताचें बसपाचें मेज आनी ताचे थोडे भोव बुक्स तेन्ना ह्या अमेरिकन ट्युरिस्ट आसलो ताणें ह्या रबाय ऑफीस ताका विचारलें तुजें फर्निचर दुसऱ्याकूय आसा आनी तेन्ना त्या ऑफिसान ह्या अमेरिकन ट्युरिस्ट ताका म्हणलें तुजें फर्निचर खंय आसा तो म्हणूंक लागलो म्हजें फर्निचर हांगासर ना हांव फकत एक भोंवडेकार अमेरिकासान पोलंडाक आयला हांव फकत भोंवडेकार आनी तेन्ना ह्या रबाय म्हणलें हांवूय ह्या संवसारांत एक भोंवडेकार म्हजें घर हांगासर न्हय म्हजें घर स्वर्गाराचें बाबडो ह्या ऑफीस ह्याचें नदर स्वर्गेचें आसलें हो आपूण एक ट्युरिस्ट कसो ह्या संवसारांत वचत आसतलो आमी असलीच नदर घेवन जेजू सांगता पेद्रूची नदर जाली संवसारांतली तुका आनी कांयच जावंक जावचें ना एके भशेन जे भशेन देंवचारान अरण्यात जेजून म्हणलेलें तूं म्हाका पांय कर फातर आसा ताचे फुडें कर तूं वयता सकला तुजे देवून तुका आदार करून येतले ते भशेन तेंते सांग पेद्रू जेजूक घालता तूं अशें उलयना काय तूं विसरया जेजू म्हणटा ताका सैतान म्हणल्यार बाबडो आमी उजार करता ते भशेन सैतान तो ताका म्हणना जेजू म्हणून सुद्दां ताका सैतान म्हणल्यार तूं म्हजे विरोध आसा तूं म्हज्या भागाक नाय तूं म्हज्या सनातान नाय आनी तेन्ना जेजू ताका कुशीन व्हरून ताका शिकोवन दिता हो तिसरो भागान जेजू म्हणटा तुमी शीत जाल्यार म्हजे पासून तुमी कश्ट सोंसूंक जाय तुमच्या कश्टाक वळख आसा लोकांनी आपल्या शिसां बरोबर आपूण जेजूक घातलें कोणाक म्हजो पाट करची आसा जायत ताणें आपणाकच पाट करची आपलो क्रूस घेवचो आनी मोशे फाटल्यान घेवचें म्हणटच जिवितांतले क्रूस बाबडीलो आमी घेता पळय ते तांकां ओड आसा म्हणून जेजू आमकां सांगून दिलें दुसऱ्या वाचवांत भाग्याक जाकोबाची चिटी फकत भावार्थ पुरो ना हे भशेन तो म्हणटा भावार्था बरोबर करण्याची गरज तोंडाक भावार्थ उचारल्यारूच पुरो ना तो करण्यांनी दाखोवंक जाय फकत उचारलो म्हणून जायना फुडें तो म्हणटा कोणूय तर विकलो आसा जाका जेवण ना पूण ताका म्हणलें तें तूं न्हेस तूं जेव तूं त्रास जाली पूण तूं ताका आदार करिनाय जाल्यार तो भावार्थ तुजो मेलोलो अशें म्हणटा कोण्या विनयत भावार्थ मेलोलो म्हणजे जे कितें आमी इगर्जेन आयकता वाचता पळयता अणभवता तें चालत्या जिवितान आमचें आसूंक जाय हांगासर येवन भावार्थ करता पूण तो चालत्या जिवितान वेव्हारांत आमी घालूंक जाय ते भाशेन हे दुसरें वाचप आपूण आमकां सांगता म्हणटच थोड्यो घडण्यो आयज आमकां आसता पयलें वाचप इसायास प्रवादीचें इसायास प्रवादी सुमार 700 वर्सां आदीं जेजू येवच्या आदींचे येलो आयचें वाचप जें आमी आयकलां तें कश्टवंतल्या चाकराच्या गितांतलें एक गीत 4 गितांतलीं आसा आनी ही बरयलेली इसायास प्रवाद्यान न्हय पूण इसायास प्रवादाचे जे कोण डिसायपल्स आसले शीस आसले ताणें बरयलेलें आनी कश्टवंतलो चाकर तो म्हणटा जिवितांत तुका खरीच व्हरतना आपल्याक मारतल्याक कश्ट दितल्याक तिपी उडयता कितेंच वायट करूंक ना ताणें पूण वायट करूंक ना ताणें जिविताच्या खुर्सा वेळार सर्वेस्वर देवाचे
भाशेन प्रवादी ताचे शीस दिता आनी हे बाबतींत 700 वर्सां आदीं जेजू बाबतींत बरोवन दवरलें हें जेजूक लागू जालें आनी हाका लागून कश्टोतलो चालू जेजू क्रिस्त आयच्या शुभवर्तमानांत म्हणटच हो जेजू पुरोक दिवंक शकता तो अशी सांग बाबी आयज आमच्या जिवितांत आमी कडेन दोन वस्तू मनाक दवरतात जो क्रिस्ताक वळखता ताचो पाटलांदार जावन आपलो पुलीस मोगान म्हणून प्रयत्न करता जिवितांतले पुलीस क्रिस्ताक आसात म्हणून मोगान म्हणून जाय दुसरे सुवातेर जो क्रिस्ताक वळखता तो आपलो भावार्थ पुण्यांनी जियेता न्हय सुरवात तोंडान उच्चारता पूण पुण्यांनी भावार्थ जियेता आनी तिसरे सुवातेर आमी तो क्रिस्ताक वळखता जाल्यार जिवितांतले कश्ट सोंसली काय ते सोंसता हे तिनूय वस्तू मनान दवरया पयले सुवातेर जिवितांतले पुलीस मोगान व्हरप दुसरे सुवातेर भावार्थ पुण्यांनी दाखोवप आनी तिसरे सुवातेर सोंसणीकायेच्या मनशां जावप आनी हें करतना जो जेजून प्रश्न पेदून केलो तुमी म्हाका कोण म्हणटा अशें सांगता आयज जेजू तुजें आनी म्हजें नांव घेवन एकेकाक विचारता तूं म्हाका कोण सोदताय जायत्या जाणांनी जायतो जबाब जेजू बाबतींत दिलो कोणें म्हणलें तूं दाखयलो कोणें म्हणलें तूं गवळी तूं म्हजो सोडूंडार तूं म्हजो इश्ट तूं म्हजो भाव जायत्या जाणांनी जायते जबाब दिले जेजू तुजें म्हजें नांव घेवन आयज विचारता तूं म्हाका कोण सोदताय आमचो खासगी जबाब जेजू आमी दिलो Sorglanma devam, sorgular sorgular pençare sarar, Ances Krista acekler sarar, Ances Krista, Kapıya kapıya koşuyor, Aparmayı kaysarıyor, Moskva'da kapıya koşuyor, Kapıya koşuyor, Kapıya koşuyor, Kapıya koşuyor, Sesana kapıya koşuyor, Sorgular जिव्या देवाचो पूत आमच्या दोन्ही फुडाऱ्यांनी भावार्थाच्या स्वताची स्वताची वळवळून घेवन आपले बोजे घेवन तांकां जिव्या देवाच्या भावार्थान आनी जेजूच्या मोगान तांणी वाडून बापा लागून मागल्या दयाळा बाबा आमच्या गुन्यांची मागणी आहे आमची दाखोवन कर मोचे मुखावेलो वच सयताना तुका देवाचो न्हय वगत मनशाच्योच वस्तू आठवतात आमच्या सरकारी राजकीय आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी आपल्यो जबाबदाऱ्यो पाळटना त्यो देवाच्या मुळ्यार आनी तत्वां प्रमाणे फुडें व्हरून आनी खोशेन स्वता नितीन आनी शांतीन जिवन तेंको आनी आदार दिवन बापा लागीं मागल्या दयाळा बाबा आमच्या गुन्यांची मागणी आहे आमची दाखोवन कर कोणाक म्हजो पाटलाव करची खुशी आसा जाय ताणें
म्हजे खातीर आनी वर्तमाना खातीर आपलें जिवीत वगडायता तो मनीस ते सांबाळटलो. आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी संवसारी वस्तूंक लागून आपलें जिवीत वगडायना जावन पूण जेजू क्रिस्ताच्या पावलांनी चलून जेजूच्या तोरपां आनी मुल्या प्रमाणे जिवन आपलें जिवीत जिविताक सांबाळून बापा लागीं मागुया. Bapa, tujuh nabi yang lain, tujuh panci yang mengikuti jalan Allah, Krista Charles yang ini. Oh
Questo richiamo nelle cose che probabilmente il nostro tempo ci sta quindi bisogna spiegare che emotional concentrato non è distrazione per la gente fatto c'è da fare un certo c'è da fare una soluzione c'è da fare emotional Questo è
Evangelho